चांदोर पोखळेमोळ वाठारात रस्त्या कुशीत व्हडा प्रमाणात जनावरांची हाडा पडिल्ली आसा। मात ही हाडा खंयच्या जनावरांची हे अजून स्पष्ट जावंक ना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो वाठार दाट झाडांनी भरिल्लो आसा। काळखाचो फायदो घेवन कोण तरी जनावरांची हाडा उडयतात असो दावो थळाव्यांनी केला। या घडणुकीची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळाव्या लोकांनी संबंधित एनजीसीक कळीत केले। तशेंच रान खात्याच्या अधिकाऱ्याक या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केल्या। आता पळयता ते अशें हाडा इतली उडयता हे कंटिन्यू हांगा चालूच आहा। हेजेर कोण काय एक्शन घेना। आमी ऑलरेडी हेजेर 3 कंप्लेनी केल्या। हांगा केल्या ती केल्या ह्या जाग्याचेर थंय वयर त्या सायडीन मेन तो हायवे म्हटल्यार जो बायपास न्यू बायपास जाला थंय ब्रिज रेल्वे ब्रिज क्रॉस करून रायटान एक वयर रोड वयता डोंगराचेर थंय सेम प्लेस आमी 2 कंप्लेनी केल्या मायणा पुलीस स्टेशनार। फाटल्या दिसान तांकां रंगी हात लोकांनी धरलेले आहा। इवन हांगाचे लोकल जे पंच आहा पळय तेंच्यांनी धर तरी पूण हे लोक आयकना कशें कित्याक लोक कित्याक हांगाचे लोकल कित्याक उगी रावता तें कळना। आनी ही पंचायत जी आहा पळय हांगा गिरदोली पंचायत ही हेंचेर कित्याक एक्शन घेनाका म्हणटा। एवरी टायम आमीच देंवपाचे हांगा तुमी मुखार सरा हांकां दाखया मरे कितें आहा ते हा हे पळय मरे घाण मरे हे सगळे वयता ते सगळो कचरो हाडां बिडां कोंबडेचे जावं गायेचे सगळे मासाचे कुडके बिडके सगळे अशे बिंदास उडयता आनी वयता ते हा कोण करता हे सगळे केन्ना हो सगळं कोण आनी लियाकत वेपारी हेच्या पयलीं आमी तेजेर 2 रेडी मारलेले आहा आनी तेका हे लास्ट आमकां हेच्या मुखार तो दिश्टी पडलो खंय कितें वेस्ट उडयतना आमी आतां कशें उगी रावपाना हे सामकें रॉंग करता तो। कितल्या फाटी ताका पुलिसान धरलो तरी पूण आयकना तो। सो हांव मायणा तरी पुलीस स्टेशनाक कळची विनंती करता PI मिस्टर कपिल नायक हेजेर सामकी कडक कारवाई करून हांकां जाता इतले बेगीन अरेस्ट करपाचें अशें म्हूण मागता। पाटी मरे हो प्रॉब्लेम जाला आख्या हिंगसो ते थिंगा कुडचोरी पावपासून ते दोनी वाटेन ते दोंगराचे देखून आख्याकूच गायेची हाड उडयलो हांवें आनी ती हाड हांवें आमगे थिंगा बीफ मारताय ते थिंगा सरपंचागे ते शॉपान तेंका शॉप दिला ते इलिगल मारताय आनी सगळे ते हाड हिंगा कितले फाट पुलिसान धरल्याय म्हळ्यार ते भिनाय हाड उडयताय ते आजून सांपडताय ते कोल्या मोटेर म्हणटाय ते शिवण उडयताय तुमी हे सारकें आख्खें तुमकां चोयल जातलें कितली हाडा हाय ती सगळी हाडा इलिगल मारताय कित्याक आमगेले हिंगा हा न्हू पोंडा मीट कॉम्प्लेक्स आहा तितले ते हाडूं सोदनाय ते चड फास्ट मनी करूं सोदताय कळटा तुका न्हू तेका लागून ते इलिगल लोकांगे बोकडे ते बोकडे न्हू गोरवांक घेवन येताय ते मारताय घरा कोडे कितें मारताय आनी एक पाटे बजरंग दलान तेंचे एक्शन घेयलोले 2 पाटी। तुका कितें दिसता खंयच्यान कितें हाडटा कितें आयडिया आतां म्हाका बीन उबारता हा रस्त्यार बीन भोंवता ती बीन आतां रस्त्यार आमगेले जायतीं गोरवां दिसती पोवनाय काल आनी पेपराचेर वाचलोले हिंगा मोरजी पेरने देशी जायतीं गोरवां उणी जाल्या म्हाकाय बी भोंवोन दिसता तेकली फॉरेनर म्हणटाली ती स्वताय ती आपणागे देरा येताली खावपा आतां 5-6 दीस जाले ती गायी ना म्हणून आतां तेंकां सगळे कोण दोन माताय मुगान। गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील।